गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. वास्को मार्केटा लागीं एक झाड हुमटून पडोन 7 गाड्यांचें लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच माल लागलो ना. हे झाड कातरपा खातीर मुरगांव पालिकेक कितलेशेच फावटी पत्र धाडले, पूण पालिकेन हे झाड कातरून उडोवंक ना. हे झाड कातरपा खातीर आपल्याक तरी परवानगी दिवची, आपूण ते कातरून घेता अशें सुद्दां सांगिल्लें, पूण कोणेच कानामनार घेवंक ना. परिणाम आयज तुमच्या मुखार आसा अशें दाजी साळकार सांगता. पळयात. पावस पडिल्ल्या कारणान एक आज झाड कोसळ्ळें आनी ह्या झाडां खातीर वास्कोच्या म्हाका दिसता हांवें 10 तरी लेटरां बरयलीं म्युन्सिपालिटी सांगता आज ट्री कटर ना. म्हणजे पॉलिटिक्स प्रत्येक कडेन पॉलिटिक्स लोकांच्या जिवा बरोबर पॉलिटिक्स खेळपाचें आज हे म्युन्सिपालिटी काम चलयता. हांवें 3 ते 4 लेटरां बरयलीं आनी सांगलें हांव प्रायवेट क्रेन हाडटा आनी हांव मारून घेता म्हणून हांकां पॉलिटिक्स खेळपाची चड संवय आसा. इतले पसून सांगलां हांवें तांकां की लास्ट टायमाक एकटो मनीस दुर्दैवी ताचें अंत जालें, झाड हें जालें म्हणून. तेन्ना आनी आमी सगळ्यांक काळजी घेवपाक जाय आनी फुडें अशें जावपाय ना म्हणून. आज हे तुमी पळयलें भर वस्तीन म्हणजे मार्केटान हें झाड पडलां. आज संडे मार्केट हांगा कितलेशेच लोक आसतात. आज एकटो कोणी मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो? हांव म्युन्सिपालिटीक चार्ज करता की हाजे फुडें पसून आतां म्युन्सिपालिटीक कांय ना म्हणल्यार 10 ते 12 झाडां हांगा ह्या विसनिटीन आसा जी पडपाच्या हाजेर आसा. पावस वचून आसा तेन्ना तुमी ट्री कटर घेवन ते कट करना जाल्यार फुडले कितें अपघात जातलो ताचेर म्युन्सिपालिटीचे हांव तरी एक मर्डर ताणी केला म्हणून हांव चार्ज घालतलो ताचेर. तेच सांगता न्ही आज संडे मार्केटान इतलो लोक आसतना हें झाड पडटा. हांव 2 म्हयने तुमच्या फाटल्यान लागता की बेगीन तें झाड मारा, तें पडपाच्या हाजेर आसा. कोणूच कॅर करना. हांव प्रायवेट क्रेन हाडटा म्हणून सांगल्यारूय हे हांकां कॅर ना. चीफ ऑफिसर सांगल्यार चेअरपर्सन सांगल्यार ताजेर धुकलता. म्हणजे तुमी आमकां त्रास करपा खातीर लोकांचो जीव घेवपा उठल्या. आमकां त्रास करा कितलो, लोकांक कित्याक तुमी त्रास करता? तुमकां पॉलिटिक्स खेळपा जाय आनी लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाकात. 2 दिसांनी हांगा चवथीचो बाजार लागपाचो आसलो, इतको धोकादायक आसलो. म्हणजे म्हाका दिसता हें खरें चेअरपर्सनान आनी चीफ ऑफिसरान आनी जे आमचे पॉलिटिक्स करता तांणी येवन पळोवपाक जाय. एक जीव म्हणजे कितें हांकां अजून परवा ना. एक मनशाचो जीव हे इतले सुशेगाद आसा. ताजीक त्रास करपा खातीर ट्री कटर दिवप ना आनी कितें करप ना. हांव म्हणलें तुमी दिवं नाका, हांव प्रायवेट हाडटा म्हणलें, फक्त म्हाका एक ट्री कटर दिया जी डेंजरस झाडां आसा ती तरी मारता. पूण ना, हांकां लोकांचो जीव गेले आतां पूण ताजीक त्रास करपा जाय. असले म्हाका दिसता कॉन्सिल हे खरें उरपाक पसून कोताय ना. हे पॉलिटिक्स करतात तसले कॉन्सिल ना. फाल्यां हांव परतोय चीफ ऑफिसरा कडेन ही मागणी घेवन वतलो की इमिडिएटली म्हाका चवथी पयले 5 दीस तरी ट्री कटर दिवपा जाय. हांव पर्सनल क्रेन हाडटा, म्हाका लोकांची चिंता आसा म्हणून हांव पर्सनल म्हज्या खर्चान क्रेन हाडटा. तो ट्री कटर घेवन हांव जाता तितली म्हजी हांगची झाडां मारता. आनी तरी सुद्दां ते म्हाका दिना जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो कोणूय अपघात जातलो ते हांव स्वता हांचेर मर्डर चार्ज हांव 25 ते 30 झाडां डेंजर झोनान आसा. आनी प्रत्येक टायमाक येता मार्केटान तुमी भितर पळया, हांव सांगून थकलो. ते झाड पडत न्ही, ते लोक आमचे भाव हांगा थंय काम करतात, थोड्यांचो धंदो आसा, ते सगळी धंद्या सकट मनशाची हानी चड जातली. प्रॉपर्टी जाल्यार दुसरी गजाल आशिल्ली. पूण अशें जाता आसतना म्हाका दिसता खंयच असल्या गोश्टींचेर तरी पॉलिटिक्स करपाक जायना. जी पब्लिका खातीर सेफ्टी आसा ती आमची सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसपा जाय. आनी आज हे घडलां हे हाचे फुडें घडपाय ना. आज देवाचो दामबाबाचो कृपा की आज कोणाक काय जावना म्हणून. पूण तुमी चिंता आज संडे मार्केट आसा, फुडले चवथीचो बाजार आसा, 1-2 जाणां मेली जाल्यार तुमी कितें करतले? मागीर धांवतले तुमी? हें हांव पयलींय सांगिल्लें आसा. बोवाळ मारता हांगा डेंजरस. म्हणजे ह्या कॉन्सिलाक खरें बरखास्त करपा जाय. म्हाका दिसता हे सर्कलान कॉन्सिलाक बरखास्त करून दुसरे कोणतरी एडमिनिस्ट्रेटर बसोवपाय. असले लोकांच्या जिवा बरोबर पॉलिटिक्स करता. हमारा यहाँ पे गाड़ी पास किया था एक्टिवा, झाड़ गिरने की वजह से पूरा डैमेज हो गया है. अभी ये कितना टाइम से झाड़ भी कंप्लेंट भी दिया बोलता है तो कोई एक्शन लिया नहीं किसी ने. आप चाहिए तो गाड़ी देखते थे, मेरा पूरा डैमेज हो गया है, पूरा केसी वगैरह टोटल लॉस है गाड़ी. वास्को में इतना बड़ा झाड़ है, क्या आप क्या मांगता है कि मैं ये बोलूँगा अभी जितना भी वास्तु में बाकी का जो झाड़ है उसके इंस्पेक्शन करके बराबर से पूरा ठीक कर लो. तो बाद में अभी चतुर्थी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, इधर मार्केट लगता है 2 दिन के बाद. अच्छा हुआ कि अभी गिरा, अगर 2 दिन के बाद गिरा तो टोटल बहुत लोगों को लॉस होता था. बहुत लोगों का किसी का जान भी जा सकता है. गाड़ी पूरा लॉस हो गया हमारा. 57 कॉल येयले, 11:57 कॉल येयले आणि एक पदाचं झाड पडलेलं आसा. गाडी बिड्यो सगळे भितर असलेले, पब्लिक बी इलेक्ट्रिक वायर बी ऑन असलेली सगळी. इलेक्ट्रिक वायर त्यांचा स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप येयल्यापर्यंत त्यांनी बंद केलं, स्विच ऑफ केलं. मागीर आमचे काम स्टार्ट केलं. त्याच्या पयलीं सगळे गाडयो भितर असले, 6-7 गाडयो भितर असले. थोडे डॅमेज आहा. आता आमचे काम चालू आसा.
गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. म्हापशे पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 पावसा आदींची कामां करूंक ना. गटार कोयरान भरला. संरक्षण वंट कोसळिल्ल्यान गटार पॅक जाला. पावसाच्या उदकाक वचपाक वाट ना. देखून काल वरभर पडिल्ल्या पावसान ह्या वाठारांतल्या 2 घरांनी उदक भरला. प्रभाग क्रमांक 10तल्या विठ्ठलवाडी वाठारांतले गटर कोयरान भरला. संरक्षण वंटीचे चिरे पडून गटार बुजला. उदकाक वचपाक वाट ना. पालिकेन पावसा आदींची कामां हातीत घेवंक नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक हे गजालीचो मनस्ताप सोंसचो पडटा. तेन्ना नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकार आनी मुख्याधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालून हे गटार निवळ करून दिवचे अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्या. कितें जालें एग्जॅक्ट? आज जो आता 1 वर सुमार पावस पडलो पळय, ह्या पावसान जे गटार म्हणजे जे खरें म्हणजे आमचे बरो व्यवस्थित फ्लो जाणारे गटारांत लोकांनी प्लास्टीक उडयलेले आसा. खंय तरी कंपाऊंड मोडून पडलेले आसा. गेले 1 म्हयनोभर जाले नगरपालिकेकडे अनेक तक्रारी जाल्यो की कंपाऊंड मोडून पडला, प्लास्टीक रस्ते व्हाळान येयलेले आसा. आणि जो आमच्या घरा फाटल्यान जो कान आसा, व्हाळाचो एक कान आसा, तो कान पॅक जाल्लो आसा. पण वारंवार तक्रारी दिवन सुद्धा ते काढले गेले ना. त्यामुळे आजच्या या पावसान या आमच्या सायडीच्या दोन्ही घरांनी त्यांचे दुकानां ती गोल्डस्मिथची दुकानां त्यांचे ते काम करतात ते लेट आसा, तितून त्यांचे जवळ धोपरा इतके पाणी उदक गेले. आणि तांकां म्हाका दिसता कितकेशे लाखांनी रुपया नुकसान जालें की त्यांचे ते भांगराचें काम आसता तेन्ना तांकां अशा प्रकारची नुकसानी सहन करची पडली. नुकसानी बरोबर जो मनस्ताप जालो तो सुद्धा मोठो आसा. खरें म्हणशीत जाल्यार नगरपालिकेन आता फाल्यां तातडीन एक व्हडली टीम या वॉर्ड नंबर 10तल्या गटारान म्हणजे विठ्ठलवाडीतल्या या गटारान घालची गरज आसा. म्हणजे थंय सुरज डांगीचे जे घर आसा त्याच्या फाटल्यान मॉडर्न सोप फॅक्टरी आसा. ते मॉडर्न सोप फॅक्टरीचे जो कंपाऊंड तुडून पडलेले आसा त्या गटारान, त्या गटारान ते चिरे पडल्यामुळे जे प्लास्टीक व्हांवून येयले ते प्लास्टीक अडकलेले आसा. त्यामुळे थंय सगळे अशा प्रकारचे उदकाची जी वाट आसा ही चॉक जाल्या. त्यामुळे आजच्या ह्या मोठ्या पावसान सगळ्यांक उदकाचो त्रास सहन करचो पडलो. तेन्ना हांव नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर आणि आमचे चीफ ऑफिसर क्लेन मदेरा सरांक एक विनंती करता की त्यांच्यानी अशा या घटनांची दखल घेऊन तुमच्याकडे लेबर ना हे कारण न दिता तातडीन तुम्ही लेबर दिवचे आणि हे गटार आमकां बेगीतल्या बेगीन साफ करचे. तशेंच ह्या आमच्या गटारा फाटल्यान एक रुमडाचे झाड वाडलेले आसा, गटारान वाडलेले आसा, तेजी पाळां ती भितून गेलेली आसा. ती सुद्धा ते झाड तेंच्यांनी तातडीन कापचे. आणि जो मातसो मिनी ब्रिज कसो आसा तो त्यांच्यानी JCB मशीन घालून मोडलो तर उदकाक आनीक बरी वाट मेळटली. त्या खातीर त्यांच्याकडे परत विनंती करता की त्यांच्यानी हे तातडीन काम करचे आणि अशा प्रकारचे भविष्यकालीन जे काही नुकसानी असतली ही नुकसानी टाळूच्याक त्यांच्यानी आमकां सहकार्य करचे. ह्या सायडीन डिसिल्डिंग वर्क जावंक ना सारको. हांगा ह्या सायडीक डिसिल्डिंग वर्क जालो पण तो प्रॉपर जालो ना. म्हणजे ज्या पद्धतीन जावंक जाय आसलो. म्हणजे फाटल्या वर्सा आमी जेन्ना पळयताले की आमी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे हांव नगरसेवक आसतना की स्वता उबो रावन ते गटारांतले कितकेशे ट्रक आमी माती काडलेले आसा. तुम्ही पळयशात जाल्यार बाबाजी कोल्ड्रिंका फाटलो जो गटार आसा थंयसून आमी पोरू जवळ 5 ते 6 ट्रक माती काडलेली. त्यानंतर उल्हास शिरोडकराचे दुकान ते तुझे सोलंकी पर्यंत आमी माती क्लीन केलेली. कित्याक माती हे कितें आसा झेवियर कॉलेज ह्या भागातल्या डोंगराळ भागांतून डिसिल्डिंग वर्क सारखे काम जावंक ना म्हणून हो तांकां त्रास जाल्लो आसा. डिसिल्डिंग वर्क प्रॉपर न जाल्यामुळे हो त्रास सहन जाल्लो आसा. आमी माती क्लीन केलेली. कित्याक माती हे कितें आसा झेवियर कॉलेज ह्या भागातल्या डोंगराळ भागांतून डिसिल्डिंग वर्क सारखे काम जावंक ना म्हणून हो तांकां त्रास जाल्लो आसा. डिसिल्डिंग वर्क प्रॉपर न जाल्यामुळे हो त्रास सहन जाल्लो आसा. आणि हो पुन्हा जाता तेन्ना हो तातडीन हो विषय सोडोवची गरज आसा. म्हणजे म्युन्सिपालिटीन वॉर्ड नंबर 10 चो कावन्सिलर खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता तुमकां? आता वॉर्ड नंबर 10 जो कोण कावन्सिलर आसा जे मिशाळ निवडून येयलेले आसा त्यांच्यानी हितून लक्ष घालूंक जाय. आणि लक्ष घालून जे कितें लोकांचे जी तक्रारी येता ते तक्रारी त्यांच्यानी तातडीन लक्ष घालून तेचे सोल्युशन काढात. हे तितकेच तेंचे सुद्धा कर्तव्य आसा. आमी खूब जाणां कडल्यान आयकलां सोडता कडल्यान की ती सारकी वाड्यार लक्ष दिना. ही कितपत खरी गजाल? आता तेजेर हांव काय उलोवंक शकना की हो त्यांचो म्हणजे ती नगरसेविका आसा ते सुपरवायझर आसा त्यांच्या कडेन तेंचें कॉर्डिनेशन आसता. ते कितपर्यंत कॉर्डिनेशन जाता हे आमकां हांव तेजेर काय भाश्य करूंक शकना. आज सांजो पावस पडला पळय, 1 तास पावस पडला ते हितून आमचे दुकानान उदक येयल्लें आसा. त्या हितून मातशें आमचे कौन्सिलरान हितून मातशें लक्ष घालचें. कितें लॉस जाला? कितें जाला? म्हाजे जवळ आमचे आतां भांगराचें काम करता आमी तितून आमी म्हणजे आमकां उदक येयल्लें आमकां खूब आमकां लॉस जाल्लें आसा.
किने मशिनरी बी डॅमेज आमचे भांगराच्या कामाक आमकां बारीक बारीक आमचे हे आसता न्ही पावडर बी आसता तो आमचो आतां सगळो आमचो हे जालो वेस्ट जाला सगळो तितून आमकां मातशें हे आमचे तुमी कौन्सिलरान हेजेर मातशें लक्ष फक्त दवरचें इतलेंच सांगता. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. विद्यार्थ्यांचे जिणेंत ज्ञानाचो दिवो पेटोवपी मनीस म्हटल्यार शिक्षक. कोरोना महामारीच्या काळातूय शिक्षकांनी जापसालदारकेन आपली भूमिका पार पाडल्या. अशें आसूनय सरकारान मात शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे पुरायेन आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. समग्र शिक्षा अभियाना खाला कंत्राटी पद्दतीचेर घेतिल्ल्या 54 शिक्षकांक सरकार अजूनय 15,000 रुपयांचेर भागयतात. कोरोना महामारीचो वार तातूंत म्हारगायेचो मार तुमीच सांगात जगचें कशें. 15,000 रुपया पगाराचेर फाटली सेगीत 10 ते 12 वर्सां विद्यार्थ्यांच्या जिणेंत ज्ञानाची भर घालपी शिक्षकांनी प्रस्न विचारला. हो पगार आमकां पावना तेन्ना आमची पगारवाड कराच, पूण ते भायर आमच्या सेवेचोय विचार करा. शिक्षकांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या. फॅमिली आहा ताका आवय बापूय आहा 15,000 आयच्या म्हारगायेन हें जावप शक्य ना. हे आमी वारंवार ह्या सरकाराच्या नदरेक हाडून दिला. दुसरें म्हणजे सरकार म्हणटा की आयज 10,000च्या वयर पोस्ट आमी जे आसा ते भरतले म्हूण. तुमी भरपाकूच जाय. गोंयच्या सगळ्या तरणाट्याक जे गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय. पण त्याच्या बरोबर आमचें कितें? आमी आयज 10 वर्सां 15 वर्सां ह्याच आशेर जगतले की केन्ना तरी सरकार आमकां ऑब्जर्व करून घेतलो ह्या आशेर जगतले. तेंचें कितें? सरकारान आमचेर विचार करचो. अशेंच बाकीच्या स्टेटीन जे सिमिलर स्कीम आसा त्या स्टेट लायक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड काश्मीर, पंजाब जावं ते आसाम, हरियाणा हांच्यान सिमिलर स्किमीच्या अंडर काम करपी टिचर्सांक आपणाच्या पॉलिसी करून ऑब्जर्व करून घेतले ज्या सिनियरिटी प्रमाणे. तशेंच जांकां सिनियरिटी म्हणजे जांकां वर्सां जावना तांकां स्केल लायला. सो तशें आमच्या गोंय सरकारान कित्याक करचें न्ही? गोंय सरकारान हें करचें अशें म्हूण आमी परत एकदां सांगता तांकां आमच्या सीएमाक. तशेंच अनेक वर्सां जी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर काम करून एक्सपिरियन्स आसा आमचे कडेन रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा पूण हें जायना. सीएमाक आमची मागणी आसा सीएमा कडेन की ह्या म्हणजे टिचर्स डेच्या निमित्तान म्हाजी मॅसेज आसा सगळ्या म्हणजे गोंयभर गोंयकारांक तशेंच गोंयच्या सरकाराक तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याक की टिचर्स हे आमकां परत अशें फावटी म्हणजे खंय मेळप अशें फावटी मारपाक लावच्यो न्ही. आमी आसा त्या हायस्कुलांनी आमकां कायम करचें, नाजाल्यार हेर बाकीच्या हायस्कुलांनी आमची भरती करची. आमकां कामा प्रमाण पगार दिवचो. मुख्यमंत्र्यान पगार वाडोवन 22,000 करता म्हणून सांगिल्लो, उपरांत 25,000 करता म्हणून सांगिल्लें, पूण आयज मेरेन कांयच जालें ना. तशेंच 10 आनी 11 म्हयन्यांचे कंत्राट वाडोवन 12 म्हयन्यांचे करता म्हणून सांगिल्लें, पूण आज पासून कांयच जालें ना. ह्या सगळ्या आश्वासनांची आणि शिक्षकांच्या प्रस्नांची सरकाराक याद करून दिवपा खातीर हे शिक्षक सांखळेच्या रवींद्र भवनात एकठांय आयिल्ले. 2011 सालापासून आम्ही सर्व शिक्षा अभियानात जॉईन झाले. तोपर्यंत आनी 3-4 वर्सांनी आनी अनेक रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा ह्या फिल्डान. पण जे पळय आमकां एक आशा आशिल्ली पळय रेग्युलरायझेशन जावपाचें ते अशें कांय आमकां कांय आशा दिसली ना. प्रत्येकाक आशा आसा, अजुनूय होप्स आसा सरकाराचेर. आमी अजुनूय विश्वास दवरता. बट ती फक्त एक आश्वासनां कशी दिसता. जशी फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, एक जर ओनर आसा तेजे कडेन जर 2 गाडयो आसा, एक तरी एक स्वताची गाडी आनी एक भाड्याची तरी गाडी. ती आतां स्वताची जी गाडी आसा तो जर बरें मेंटेनन्स करता, सर्वीस करता आनी दुसरी जी भाड्याची करता तेजें कांय हें काम कांय करत ना जाल्यार ती चलतली कशी. सो सिमिलरली जशें एक रेग्युलर टिचर आहा आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स कशे आसा, ओके, आमकां कांय हेंच ना, फॅसिलिटीच ना. बाकीच्या सगळ्या टिचरांक फॅसिलिटी दिल्ली आसा, सगळें हें दिल्लें आसा, जाल्यार आमी कमी कित्याक लेखपाक जाय? हो आमचो सगळ्यांचो प्रश्न आसा. देर हॅज टू बी इक्वल रायट, इक्वल पे, इक्वल जस्टीस जावपाक जाय. आयज आमी हांगा रवींद्र भवनान जमा जाल्ले आसा आनी सर आमचे जे तुमी फॉरगेट अबाउट रेग्युलरायझेशन, आमकां सगळ्यांक ही आशा आसाच, पण जे तुम्ही आश्वासन दिला, असेंब्लीन आश्वासन दिला, लास्ट इयर आमकां आश्वासन दिल्लें, ओके, बट अजून पर्यंत आमकां 1 रुपयाचोय कांय फायदो जावना. रिगार्डींग द सॅलरी इन्क्रिमेंट आय वॉन्ट टू टॉक. लास्ट टायम आमकां 22 सांगिल्लें. लास्ट टायम आमी तेंच्या ऑफिस ऑथॉरिटी प्रमाणे आमी एग्रिमेंटूय सायन केलो. ह्याय वर्सा आमी सायन करतात, पण आमकां खंयच अशें गॅरंटीड अशें वचन तांचो शब्द कांय सापडना. तरी सुद्दां आयज सीएम बाब म्हणटा की आपूण उलयला, डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो आसा.
ह्या आठवड्याक सगळे प्रोसेसींग चालू जावपाचें आसा. पण नेमके आमकां कांय अशें एश्युरन्स फक्त तोंडी आसा, पण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट हें कांय जावंक ना. सो आमी फक्त सरकारा कडेन इतलेंच मागता की जाता तितले बेगोबेग तरी जावचें. रिगार्डींग रेग्युलरायझेशन ते आमी जायते ऑप्शन दिवंक शकता. इट इज नॉट इट इज इम्पॉसिबल. द वर्ड इम्पॉसिबल सेट आय एम पॉसिबल. अशक्यातले अशें रेग्युलरायझेशन जावपाचें अशें हें कांयच ना, प्रॉब्लेम ना. पण आमकां जर कॉन्फिडन्सान घेत सरकारान आनी आमी जर कितें सजेस्ट करीत जाल्यार त्या पद्दतीन तें जावंक शकता. सरकाराक अजुनूय चान्स आसा. येणाऱ्या 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन तेकिल्लें आसा. पण सरकारान जर आमच्या मना प्रमाणे जर तशें जर करून दाखयलें जाल्यार हांव सरकाराक वालोर म्हणटा. Good morning to all. My name is Sushma Chavan from Porvorim. I teach in GPMS Boxar. Today we are gathered here at Ravindra Bhavan Sakli to meet CM to talk about our pending issue which has been pending for past 2 years. We are following up with this, saying that he always keeps on giving excuses of postponement of dates and pending issues like agreements will be done, your issue will be taken ahead, and we were promised this year to be given 22,000. This year, this academic year, 22,000 we were supposed to get. गोवा 365 खातीर सुशांत गावस. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शिक्षकांचो भोवमान करप खूब गरजेचें. शिक्षकच फुडली पिळगी घडयता. आदलो उपसरपंच तशेंच शिक्षक आनी कळंगूटचे उदरगतीत योगदान दिवपी गोविंद शिवोलकाराच्या एका रस्त्याक नांव दिलें. आयतार दीस हो नामकरण सुवाळो जालो. बागाडेक रेस्टॉरंटा कडल्या रस्त्याचे मंत्री मायकल लोबोच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी दत्तप्रसाद दाबोळकार आनी कळंगूटचे पंच वांगडी हाजर आशिल्ले. कितें योगदान दिल्लें आहा, आदी जे सॅक्रिफायसीस केल्ले आहा तेंची ही नांवां घालची. बाब हेचे कडेन मागता तूं फुडाकार घे चानू कडेन. आनी बाब एंटनी मेनेझीस येयला हिंगासरलो फर्स्ट आमच्या हितूंतलो ह्या टर्मांतलो सरपंच आनी लिडर. तुमी सगळे आयडेंटिफाय करा, प्रत्येक नांव रोडाक नांव घाला. सो लेट इट बी नेम्ड आफ्टर दॅट पर्सन आनी अशी क्वॉलिटीचें काम करा. दीस क्वॉलिटी आमी कांदोली स्टार्ट केली ही क्वॉलिटी आनी हे क्वॉलिटीचें नांव करून त्या मनशाक ते जाय ते स्थान दिया. म्हणजे आयज ते ना आमच्या वांगडा, हे लोक ना, तेणी योगदान केल्लें आहा, तेणें काम केल्लें आहा. पंचायतीचो 5 टर्मांक हो डेप्युटी सरपंच जालो. तेच न्हू, तेंच्या भुरग्यांक तुमी कशें मदत करतली तें इम्पॉर्टंट आहा. आयज तेजी दोग जाणां चेडूं आहा, शिकलेलीं आहा. पंचायतीन जो फुडलो हे येतलो वेकन्सी येतली तितून एक चेडवाक तुमी कामाक लाया. तेणी मागूंक ना, हांव सांगता, एक चेडवाक तेज्या कामाक लाया. तेन्ना तुमी खरी श्रद्धांजली जे कितें तेका फावो आहा तें तुमी दितले. तेणी मागूंक ना, केन्नाच मागूंक ना. शिकलेली आहा, ग्रॅज्युएट आहा. आयज कितलेशेच भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा आमच्या गोंयांत. पॅन्डेमिकान आनीक अनएम्प्लॉयड जाले. आमी स्लोली पॅन्डेमिकानसून भायर सरतना सगळे यूथ रावल्या. बिझनस केन्ना स्टार्ट जातले ते आमी स्टार्ट करुया, बट एट द सेम टायम वी वील हॅव टू टेक केअर. अशें न्हू की आतांच स्टार्ट करुया आनी सगळे ट्युरिस्टांक एकदांच हाडया. ना न्हू, हायकोर्टान सांगला की डू इट स्टेज वायज. ओन्ली दोज हू आर डबल वॅक्सिनेटेड अलाव देम इनसाइड, or the other person should take RT-PCR negative certificate. Let us do a slow process, but see that each and every family is taken care. आज खूप जाणांक आमच्या गोंयकारांक त्रास जाल्ले आहा. बँकेची नोटीसी येयल्ले आहा, 5 इन्स्टॉलमेंट पेंडींग आहा. म्हाका दिसता हेचेर आमी विचार करचो पडटलो आनी त्या खातीर सगळ्यांनी एक रावन काम करुया. लेट अस हेल्प ईच अदर इन दीस डिफिकल्ट टायम्स. आय वन्स अगेन थँक ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर अँड ग्रेसिंग दीस ओकेजन ऑफ अ ग्रेट लीडर. ग्रेट लीडर म्हणटा आमी व्हडल्यांची नांवां घेतात, कोण मुख्यमंत्री जावन गेले, कोण आनी कोण जावन गेले. हो खरो लीडर. ह्या लिडरान आमकां शिकयला. ह्या लिडरान कितकेशेच जाणांक शिकयला. जो आमचो शेजारी आयज डॉक्टर जाला तेणें शिकयला, जो आमचो शेजारी आयज लॉयर जाला तेणें शिकयला. आनी ते काल पासून म्हाका उगडास करताले ते. आयज तेणें शिकयला म्हणून आमी खंय तरी पावले. तेणें हिंदीत शिकोवंक ना आमकां. तेणें वेगवेगळे
सब्जेक्टूय शिकयल्या. ही वॉज व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन. वन्स अगेन आय थँक ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग आउट. स्पेशल डे आयचो दीस खूब म्हत्वाचो आहा. टिचर्स डे. अ लिजंड, अ विजनरी टीचर. तेका सामान्य मनशाची खोत आसली. तेका सामान्य मनशा कडेन पावपाक जाय आसलो. भुरग्यांक मार्गदर्शन करपी आनी तितूंतलो हांवूय एक आसलो. 5th स्टँडर्ड टील SSC म्हाका शिकोवपी आमचो एक्स टीचर जो आयज आमच्या वांगडा ना, लेट गोविंद बाब शिवोलकर. स्कुलान सगळे जाण ताका वळखताले गोविंद सर. गोविंद सर म्हणजे बेश्टोच शिकयनासलो. गोविंद सर एक्शन करून शिकयतालो. टेबलाचेर चडटालो, बेंचाचेरूय चडटालो. हॉकी म्हणजे कितें पळय तें एक धाकटुलो दांडो हाडून ताका केलके लावप. जो तर एक तो टॅक्स शिकयता, एक बुकांतली जो तर कितें तरी शिकयता जाल्यार तो बॉल घेवन हॉकी कशें खेळप तें शिकयतालो क्लासीन. म्हणजे एक फेमस हॉकी प्लेयराचेर तेचे तो जेन्ना आमकां शिकयतालो तो गोल कसो मारतालो, तो गोल पोस्ट क्रिएट करतालो, असो टीचर म्हाका दिसता हांवें आयज पासून पळोवंक ना. आनी जो भुरग्याक शिक्षण तकलेन वचना ताका इजी लँग्वेजीन कशें सांगप. जर तर तो हिंदी शिकयतालो जाल्यार कोंकणीन ते कशें ट्रान्सलेट करून तेजे तकलेन घालप हें आमी गोविंद सरा कडसून शिकलेले आहा. आनी असलो महान व्यक्ती हेचो आयज आमी उडास करता. खूब टायम लागलो आमकां वो नेम प्लेट ह्या जाग्यार घालपाक. हितून खूब जाणांचो हात आसा. हिंगासर बाब डॉबिट आहा, हिंगासर आमचो वॉर्ड मेंबर आहा शॉन आनी बाब दिनेश, आमचो बाब एकनाथ भाई. इवन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना पाठिंबो दिवपाक आमचो बाब सालुजीन, बाब दत्ता, आमचो बाब चानू, सगळे पंचायत मेंबरांनी एक मतान सांगले घाल म्हणून. आनी हिंगासरले लोक, स्थानीक लोक जेन्ना आमी उलयले, जेन्ना आमी घराघरांनी भोंवताले उलयले, तेणी सांगले घाल. हो महान व्यक्ती जेणे बरें काम केल्लें आहा, कोंगोटे खातीर बरें काम केल्लें आहा, शेतकारा खातीर बरें काम केल्लें आहा, भुरग्यां खातीर बरें काम केल्लें आहा. म्हाका दिसता पोर्रा गोवा 365 खातीर कळंगूट भागाच्यान संदीप कामोलकार. 15 वर्सां सावन बायोमॅग्नेटीक प्रॉडक्टाचेर काम करपी मुंबयचे बायोटोरियम हे कंपनीन बायोमॅग्नेटीक मॅटर्साचें लॉन्चिंग केलें. हे मॅटर्स तंदुरुस्त भलायके खातीर खूब फायद्याचे आशिल्ल्याचे कंपनीचे संचालक सागर जोशीन सांगले. 2008 सावन ही कंपनी बायोमॅग्नेटीक प्रॉडक्टांचेर डील करता. बायोमॅग्नेटीक शरिरान ब्लड सर्क्युलेशन लेवलाचेर दवरता खंय. तशेंच हें मॅट्रेस ऑक्सिजन पातळी वाडोवपाक मदत करता अशें सागर जोशीन सांगलें. और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हम लोग जा रहे हैं. पिछले हफ्ते हम कोलकाता में थे. कोलकाता में बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट मिला. वहाँ पे भी काफ़ी मीडिया आई. मीडिया के थ्रू हमको अच्छा पब्लिसिटी भी मिला. और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स गोवा में भी है. उससे पहले हम इंदौर में थे. इंदौर से पहले जम्मू में, दिल्ली में, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, अलग अलग शहरों में हम लोग जा रहे. और हम इसी के बदौलत मार्केट में जा रहे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है. हमारा प्रोडक्ट खुद बोलता है, इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है हमारा. तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है मुंबई में. तकरीबन 16,000 स्क्वायर फीट का अभी हमारा फैक्ट्री यूनिट है. और आने वाले महीने से हम लोग उसको और 8 से 10,000 फीट और ऑफिस को बढ़ा रहे. और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी है. पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने का हम लोग ताकत रखते हैं. और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम लोग मार्केट में जा रहे हैं. तो आज ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है. और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर के अंदर मल्टीपल बीमारियां होती है. और वो बीमारियां होने का कारण है आपके बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल की कमी होना. आज आप देख रहे हो कि कोरोना भी क्यों हो रहा है बंदे को. कोरोना भी किसी को क्यों हो रहा है. आज लॉकडाउन लगाने का, कर्फ्यू लगाने की नौबत क्यों आ रही है. क्योंकि आज ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है. और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. और ऑक्सीजन लेवल कम होने से बॉडी के ऑर्गन पार्ट कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्लड सेल्स कमज़ोर पड़ जाती है. इसके लिए मल्टीपल बीमारियाँ होती है.
तो ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमने लाई है जिसकी साइज़ है 3x6 एंड 5.5 इंटू 6 फीट, 5.5 बाय 6 फीट की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। उसके ऊपर आप जैसे सोते वैसे सोना है। साथ में वाटर एनर्जी पैड भी है, जंबो किंग ब्रेसलेट है, और आने वाले दिनों में कंपनी 30 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लाने वाली है। एक स्नोरिंग के लिए लेकर आ रही है, यानी गर्दन के लिए लेकर आ रही है, एक पैरों के लिए लेकर आ रही, घुटने के लिए लेकर आ रही, कमर के लिए लेकर आ रही, डॉग्स के लिए लेकर आ रही, एनिमल्स के लेकर आ रही, अलग अलग एनिमल्स है, बफेलो है, काऊ है, इनके लिए भी हम लोग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हम लोग आने वाले दिनों में लेके आएंगे जो नैनो और बायोटेक्नोलॉजी से होगी। तो हमारा खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग है और कंपनी का खुद का इन हाउस सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म भी खुद हम लोग, हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग खुद ही बनाते हैं। बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हमने बनाया, उसके मोबाइल के एप्लीकेशंस हमने बनाए जिससे हमारा ये प्रोडक्ट हर एक घर में जाएगा। हमारा मकसद है कि भारत के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों तक हमारा आने वाले 3 से 4 साल में पहुंचने का इरादा है। देन हमको इंटरनॅशनल स्कोप भी है इसके अंदर। सोमार ते बुधवार मेरेन उटंगराच्या पावसाची शक्यता आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान दिला। हवामान खात्याचे शिटकावणी उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रशासनाक सज्ज रावपाक सांगला। 5, 6 आणि 7 सप्टेंबराक कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस कोसळपाची शक्यताय आसा। 4 सप्टेंबरा सावन फुडले सप्तकभर कांय वाठारांनी कमी चड पावस पडूं येता। घसघशीत पावसा बरोबर वरा फाटल्यान 40 किलोमीटर ह्या वेगान वारो व्हांवपाची शक्यताय आसा। 7 तारखे मेरेन दर्या खुबळिल्लो आसतलो, देखून व्हडली ल्हारां उसळटलीं। कांय कडेन जमीन व्हांवन वचूं येता। दर्या कुशीची झाडांय हुमटावन पडूं येतात। हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या। Heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeters, that is very likely to continue over Goa for around 7 to 10 days from 4th September onwards, even though the spatial distribution may vary. The rainfall activity is going to get picked up from tomorrow onwards. Very heavy rainfall is expected from 5th, and if the rainfall activity continues, the impacts will be there from around 6th and 7th of September. तो अगर रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि एरियाज विच आर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड और flooding, localized flooding may get affected. So people living in such areas, please be watchful in case of continuous rainfall. Areas which are vulnerable for landslide and flooding, localized flooding, water inundation may get affected from around 6th onwards. Bureau report Goa 365. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता। मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो।